नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर मायबागाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक बरी सकाळ आवडटा। हांव गौरीश परब आमोणकर सकाळच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भाजप जुमला पार्टी देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच दिवचें मत, काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाणाचें आवाहन। गोंयकारांचेर आर्थीक संकश्ट हाडपाक पुरायपणान भाजप जापसालदार, काँग्रेसीच्या अशोक चव्हाणाचो आरोप। बायलांचे बरे करतले अशी बाता मारपी राजकीय पक्ष मात उमेदवारी दिवपाक फाटल्यान। भाजपाचे संकल्प पत्र जाहीर, 5 वर्सां भितून 50 बिलियन अर्थवेवस्था करपाची भाजपाची मोख। संकल्प पत्र जनसामान्याचो विचार करूनच केला तयार, भाजप गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान केले उलोवप। भाजप जुमला पार्टी आसा देखून गोंयकारांनी काँग्रेसीकूच मत मारचें अशें आवाहन महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस फुडारी अशोक चव्हाण हांणी केलें। 2017 विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांचो जनादेश मेळून लेगीत काँग्रेस सरकार स्थापन जावपाक पावोंक ना, पूण हे फावट तशें जावचें ना। कोणाचीच मजत घेनासतना काँग्रेस सत्तेत येतली, तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती एका हाती सत्ता घडयतली असो विश्वासूय ताणें ह्या वेळार सांगला। Well, I have come here for the last, this is my second day in Goa. And if you ask me very frankly, I would say the Congress definitely has an edge over BJP and the other smaller parties. And we are going to form the government is my gut feeling, because the tremendous response which our leader Priyanka ji Gandhi Vadra, she got, Rahul ji had, the Congress entire leadership which is working here for the Congress to win in this Goa. I think we are doing extremely well, and people are confident. People want a good government, a stable government, a government that works for the people. So it is something which is keeping the word, a commitment to the progress of Goa, which I feel really matters. And I think we definitely have an edge, and Congress should form the government is my gut feeling. See, this is a hypothetical statement which you are saying at the moment. Yeah. I don't think we will require any help from any other except our ally. We would not have the, we wouldn't require the support of any other parties, because today what I see as overall overview of the entire scenario is that the Congress is emerging much stronger day by day. Every day there is an improvement, every day the surveys which are coming, every day the feedback which we are getting. I think, and moreover, as you said, last time the situation was different. Ever since the BJP has come to power in this country, the politics of breaking, the politics of handling parties in such a way that people break away from them by luring them with all sorts of mechanisms which the BJP has adopted is rather shameful in a democratic country like India. भाजपान वर्साक 6 सिलिंडर फुकट दिवपाच्या लोकांक उतर दिला, पूण 5 वर्सां सत्तेन आसतना तांच्यांनी हें कित्याक करूंक ना। तशेंच येता त्या 5 वर्सांत मिना खणी सुरू करतले अशें आश्वासन तांणी दिल्लें, पूण तांचें सरकार आसतना मात तांचे कडेन हें करपाक जावंक ना अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आनी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाणान सांगलें। भाजपान गोंयचेर आर्थीक संकट हाडला अशी खर टिकाय तांणी ह्या वेळार केली। अवलंबून आहे तुम्ही किती मेहनत घेता, इथली प्रचाराची पद्धत वेगळी आहे। मुंबईला आम्ही प्रचारात सभा घेतो, मिटिंग घेतो, इथे आपण डोर टू डोर प्रत्येकाच्या घरामध्ये जाऊन लोकांना भेटतो, विनंती करतो। हा आपला उपक्रम पुढच्या 4-5 दिवस व्यवस्थितपणे आपण राबवला तर मला खात्री आहे की तुम्हाला निश्चित चांगलं यश आपल्याला नक्की मिळू शकतं। गोव्यातले खूप प्रश्न आहेत, मायनिंगचा प्रश्न मोठा आहे, लोकांना रोजगार मिळत नाही आहे। गेल्या या 2 वर्षांमध्ये कोविड
या सरकारने BJP सरकारने कोविड सर्व्हिस हँडलिंग केलं. लोक मोठ्या प्रमाणात निधन झालं लोकांचं, ऑक्सिजन लोकांना मिळालं नाही, पर्यटन समूह संपून गेलं. नोटबंदीमध्ये आणि कोविडनंतर गोव्याची सगळी वाट लागलेली आहे आणि विद्यमान BJP सरकारने तुमचा गोव्याला पुन्हा वर आणण्यासाठी काही केलं नाही. आज पुन्हा 3 सिलेंडर फुकट देतो. अरे बा 5 वर्ष होता ना, 5 वर्ष होतं तेव्हा तुम्ही काही सिलेंडरचा विचार केला नाही. मायनिंग सुरू आम्ही पुन्हा करू म्हणतात, 5 वर्षात तुम्ही मायनिंग सुरू करू शकला नाही. गोव्याचं पूर्णपणे एकंदर आर्थिक परिस्थिती वाटोळ झालेला आहे आणि सामान्य माणसांना कुठल्याही रोजगाराचं साधन उपलब्ध नाही आहे. अशा प्रकारची बिकट परिस्थिती गोव्यामध्ये आहे आणि त्यामुळे काँग्रेस चांगलं राज्य करू शकते. ज्यांचं केंद्रात सरकार आहे भाजपचं, राज्यात सरकार होतं. तुम्ही एवढं असताना मागच्या 5 वर्षामध्ये 10 वर्ष म्हणली, मागच्या 10 वर्षामध्ये सामान्य माणसाला पूर्ण देशोधडी लावायचं काम या भाजपच्या सरकारने केलेलं आहे. बायलांचे बरे करतले म्हणीत मतां मागपी गोयच्या राजकीय पक्षांनी बायलांक उमेदवारी मात हाताच्या बोटार मोजपा इतली दिल्या. भाजपान 3 बायलांक जाल्यार काँग्रेसीन फक्त 2 बायलांक उमेदवारी दिला. 50% माध्यमीक आशिल्ली गोंयची बायलां हे फावट सरकार थारायतली. मात उमेदवारीच्या बाबतींत ती कितलीशीच फाटल्यान पडल्या अशें दिसून येता. गोंय राज्याच्या मतदारा भितर बायलांचे प्रमाण 50% परस चड आसा. सगळे पक्ष ह्या मताक आपले वटेन करपाक कल्याणकारी येवजण्यो आपापल्या परेन जाहीर सभेंतल्यान उलोवपाक लागल्यात. मात सरासरी गोंयच्या मुखेल 2 पक्षांनी दिल्ल्या बायलां उमेदवारांचे प्रमाण पळयल्यार तांकां 5% पासून उमेदवारी दिवंक ना. काँग्रेसीच्या वळेरेंत 2 जाल्यार भाजपाच्या वळेरेंत फकत 3 बायलांक उमेदवार आसात. म्हणल्यारच हे प्रमाण 60% वयर ना. We hear them talking about building a casino capital here. There's nothing they're doing for the service industry. They talk about safety for women. And I have a fact here, a figure of 24% rise in crime against women in Goa. There is apparently a minister who in one of these cases blamed the girl for the violence that happened against her. And this is typical of a mindset that is unaccepting of actually what the truth is and unaccepting of the fact that women are equals. You know that I have been working very hard to bring women into the political process. And in Uttar Pradesh, we've said that 40% of the women will fight the elections. The reason I am doing this, you're nodding, come to Uttar Pradesh. I'll have come here and work after that here, work hard on convincing these men here. So why am I doing that? I'm actually doing it for 2 or 3 different reasons. The first and foremost is that as women and 50% of the population, it is our right to have 50% of the representation. And it's not something anybody is doing us as a favor. It is our right. And we want to fight for our right. But more than that, I feel that politics today has become filled with hatred. It's become filled with anger. You know, you hear speeches, 90% of the speech is negative. Maybe about the other party, but 90% is negative. And there is no positivity in it. I firmly believe that us women, being the practical people that we are and having to always handle so much, actually can bring that positivity, that compassion into politics as well. So it's my belief that all of us women should be helped also to stand up on our feet. And to that, I would like to say that the Congress party in Goa has come out with a manifesto. And in the manifesto, there are a lot of nice things for women. फकत कल्याणकारी येवजण्यो दिल्यो आणि वेंचणुके वेळार तोंडान उतरां दिवपाचे प्रकार सध्या चलतात. मात बायलांक राजकीय मळार फुडें येवपाक तितलीच संद दिवप हे लेगीत गरजेचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपान गोंया खातीर मंगळारा 22 कलमी संकल्पपत्र जाहीर केले. जाहीरनाम्यांत गोंय राज्याक 5 वर्सां भितर 50 बिलियनाची अर्थवेवस्था करपाची मोख ह्या जाहीरनाम्यान उक्तायला. गोंय राज्या खातीर कॅन्सर हॉस्पिटल दिवपाचें आश्वासन दिलां. विजेवयल्यो गाडयो आयल्यो काय पेट्रोलाच्यो किमती 62% उण्यो जातल्यो अशें गडकरीन सांगलां. सरकारान दिल्ली 80% आश्वासनां पुराय केल्यात अशें भाजपान सांगलें.
की तांणी आयचे ह्या इलेक्शनाचे गोयचे इलेक्शनाचे संकल्पपत्र हांगा विमोचन करचे रिलीज करचे आमचे फुडें भारतीय जनता पक्षाचो संकल्प कितें आसा फुडली 10 वर्सांक कितें कार्य करतले कशें आमी गोंय फुडें व्हरतले हाजो एक ब्रीफ मॅनिफेस्टो आमचो संकल्प ह्या संपूर्ण संकल्पपत्रांत आसा येणाऱ्या काळांत वचून नितीनजी गडकरी आमकां गोंयकारां खातीर भरभरून दितले हांव फुडें वतना हांव संकल्पपत्राचे म्हणजे 22 हो जो आमी संकल्प दवरिल्लो त्याच धर्तीचेर 22 संकल्प आमी ह्या संकल्पपत्रांक दवरल्या 22 मॅनिफेस्टो पॉयंट्स 22 कर्तुदां आमी ह्या संकल्पपत्रांक दवरल्या ताजे आमी फुडें वतना ब्रीफली हांव फुडें वता. संकल्पपत्रात त्यांनी कार्बन न्यूट्रल गोवा करण्याचा संकल्प केलेला आहे. गोव्याकरता अतिशय महत्त्वाचं आहे एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन आणि साऊंड पोल्युशन पासून पूर्ण गोव्याला मुक्ती देण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला आणि खऱ्या अर्थाने बऱ्याच दिवसातून आमच्या सगळ्यांच्या मनातलं स्वप्न त्यांनी पूर्ण केलं आहे. त्यांनी या ठिकाणी इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक टॅक्सी आणि विशेषतः या सगळ्या याच्याकरता सबसिडी देण्याचं या वचननाम्यात संकल्पपत्रात नमूद केलेलं आहे आणि येणाऱ्या काळात ह्या फ्लेक्स इंजिनवर या सगळ्या गाड्या ऑटो रिक्षा बजाज आणि TVSच्या आणि हिरोच्या स्कूटर बाईक येणार आहेत. याचा अर्थ असा आहे की 80 रुपये पेट्रोलची गरज नाही एक प्रकारची धूळपेक आहे कारण 62 रुपये लिटरनी बायो इथेनॉल पेट्रोल गाडीत टाकता येणार आहे. त्यामुळे 80 रुपयाचा पेट्रोल देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही 62 रुपयावरच पेट्रोलचा भाव म्हणजे इथेनॉलचा भाव येईल आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे ग्रीन फ्युएलही आहे पेट्रोलमुळे प्रदूषण होतं आणि याच्यामुळे प्रदूषणही होत नाही. भाजपाचो जाहीरनामो समाजातल्या सगळ्या घटकांक विचार करून तयार केला. जाहीरनाम्यातले 22 घोषणांमध्ये बायलांचे सबलीकरण करपी तशेंच तरणाट्यांक नोकरी दिवपाक आणि ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर येवजण्यो जाहीर केल्यात. भाजपाचो जाहीरनामो सर्वसामान्यांचो विचार करून तयार केला ते खातीर हे फावट लेगीत गोंयकार भाजपाकूच निवडून हाडटले अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी सांगले. जाहीरनामा प्रसिद्ध झालेला आहे तुम्हाला काय विचार कसं होईल. मला असं वाटतं की भाजपच्या जाहीरनाम्यामध्ये जे 22 संकल्प या ठिकाणी घेण्यात आले आहेत ते खऱ्या अर्थानं गोव्याकरता आणि गोयकरांकरता अतिशय त्यांना विकासाच्या मार्गावर नेणारे आहेत. विशेषतः गोव्यातल्या महिलांकरता 3 सिलेंडर मोफत देण्याची योजना असेल महिलांकरता 2% दराने गृहकर्ज असेल किंवा गोव्यातल्या युवकांना इतर पार्ट्या म्हणतायत आम्ही बेरोजगारी भत्ता देऊ या ठिकाणी भाजप म्हणताय की गोव्यातल्या युवांना जो रोजगार देईल त्याला 5,000 पर्यंत EPF सरकारच्या वतीनं देऊ म्हणजे आम्ही बेरोजगारी भत्ता आणि आम्ही रोजगाराकरता भत्ता या ठिकाणी या संकल्पपत्राच्या माध्यमातून या ठिकाणी देतोय. गोव्यामध्ये क्लीन ट्रान्सपोर्ट या ठिकाणी आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासोबत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचं मोठं काम हे गोव्यामध्ये या ठिकाणी होणार आहे. त्यामुळे एकूणच जर हे 22 संकल्प आपण बघितले तर आधुनिक गोव्याकरता आणि गोव्यातल्या महिलांना गोव्यातल्या युवांना गोव्यातल्या बुजुर्गांना आता बुजुर्गांकरता 3,000 रुपये पेन्शन हे या ठिकाणी दिलं जाणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमुळे लोक अतिशय आनंदाने हा जाहीरनामा स्वीकारतील आणि भारतीय जनता पक्षाला त्या ठिकाणी निश्चितपणे मतदान करतील. देशाची उदरगत करपी राजकारणाची देशाक गरज आसा मात सत्ताधारी भाजप पक्षान देशाक एक बाबत सरकार दिला अशें विधान तृणमूल काँग्रेसीची गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रा हिणें सांगले. तृणमूल काँग्रेसीचे नुवेचे उमेदवार राजू काब्राल हांच्या प्रचारा सभेत ती उलयताली. If you don't realize this, please listen to me. I speak this way in the Lok Sabha also. People come and tell me, you're very brave. I'm not brave. I am fearful for my country. They tell me, गुस्सा से मत बोलिए, प्रेम से बोलिए.
When it comes from within, the gussa comes. When you have a teleprompter in front of you, you can speak with prem. We don't speak with teleprompters. We speak with emotion because we are fighting for what is right. This government is a godless government. It is for nobody, neither for God nor for country. 2022 वेंचणुकेत पदवीधरांचे प्रमाण देऊन गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांची वाड जाल्या. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले उमेदवार 18% आसात जाल्यार 30% कोट्याधीत उमेदवार आसात असो तपशील एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान मांडला. ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवन लोकांनी विचारपूर्वक आपलो उमेदवार वेंचचो अशी मागणी एसोसिएशनान केला. Last time around, in 2017, Goa had 8% candidates who had had serious crimes on their head. This time around, we have 18%. So if you want to compare 2007, 2012, 2017, and 2022 now, 2007, we had 2% people as candidates who had serious crimes. From 2%, it went to 4%, double, in 2012. From 4%, it went to 8%, again double, in 2017. And now we have more than double, from 8% to straight away 18%. Perhaps we have to look at it seriously. The voters called red alert constituencies. Out of 40, Goa has 12, which is one of the highest numbers in the whole country. Now, what is this red alert constituencies? Let me clarify. Any constituency which has more than 3 people having criminal record, 3 candidates with criminal record, is defined as red alert constituency, which means the election commission representatives, the cops, and everyone has to be on special alert because of, perhaps, I'm using the word perhaps, the things going a little wrong, or some gundaism, some this thing on the polling booths, etc., etc. If there are 3, so any place, any constituency which has more than 3, this thing. Now there are 12 out of 40, which is 30% red alert constituencies. Nowhere in India, including UP or Bihar or such places, having as many as 30%. So, and this has happened for the first time. Last time in 2017, Goa had only 3 constituencies out of 40. So this time we have 4 times as many. From 3, we have jumped to 12. So as much as we have 18% people with serious crime, we also have red alert constituencies which have gone up by 400%. Most of the time, when the affidavits are filed, it is the job of the returning officer to check it perfectly so that he finds no follies in that. Now, what has happened is there are certain guidelines which are given by the election commission as the rates of the property given should be as per the market value and not as per what you have purchased or what was in the Esther years. So this has, whether this has been really followed or whether this has not been followed, we will see in the next slide. कोरोना काळात काँग्रेसीन कुटील राजकारणाची शीम हुपली असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकसभेत केलो. कोरोना ही एक वैश्विक महामारी, तातूंत लेगीत विरोधी पक्षांनी बुरशें राजकारण केले. हे मनीसपण न्हय अशें म्हणीत प्रधानमंत्र्यान भारतान पुराय केल्ल्या वासिनाच्या डोसाचो नियाळ घेतलो. मेड इन इंडिया कोविड टीके, कोविड वैक्सीन दुनिया में सबसे प्रभावी है. आज भारत 100% पहली डोज इस लक्ष्य के निकट करीब करीब पहुंच रहा है और लगभग 80% सेकंड डोज उसका पड़ाव भी पूरा कर लिया है. माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए
उपयोग में लाए जाए। क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में यह संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू असून सोमारा 8 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जालां। 2843 चाचण्या उपरांत 221 नवे दुयेंती मेळ्ळे। 500 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण आतां 96.65% अशें आसा। सोमारा उपचार खातीर 24 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले, जाल्यार 28 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 4377 सक्रिय दुयेंती आसात। सोमारा 197 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले। फोंड्या बाजार कॉम्प्लेक्साचे काम आयतारच्यान सुरू जाले। फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम 2009 सुरू जाल्ले, पूण अर्दवट पुराय जाल्ले बाजार संकुलाचे उक्तावण 2011 जाले। 95% प्रकल्पाचे काम पुराय जाला, पूण न्यायालयान ह्या प्रकल्पाची याचिका आशिल्ल्यान काम स्थगीत उरले। मार्केट कॉम्प्लेक्साचे बांदकाम करपा खातीर थळाव्या लोकांक दुकानां मोडपाक नगरपालिकेन आदेश दिल्लो। ते खातीर लोकांनी विरोधूय केल्लो। त्या प्रकल्पाक हालींच मान्यताय मेळ्ळी। आम आदमी पक्षाचो उमेदवार आसून लेगीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराक तेको दिवचो सोडून कांय मतदारसंघांनी वेगळ्या उमेदवाराक तेको दिवपाचे आप उमेदवार पुती गांवकारान थारायला। आपाच्या उमेदवाराक तेको दीत जाल्यार भाजपाचे उमेदवार जिखतले असो भंय पुती गांवकारान उक्तायला। सांखळे काँग्रेस उमेदवार धर्मेश सगलानी, दिवचलेचो अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेटये, सावर्डेचो उमेदवार बालाजी गांवस आनी मयेचो उमेदवार राजेश कळंगूटकराक तेको दितलो अशें पुतीन सांगला। त्या वेळार हांवें क्लियर माझे पार्टीचे जे हायर लोक आसात, हायर कमांड म्हणजे इन्क्लुडींग केजरीवाल ताका सांगलेलें की हांव 3 कडेन आपाच्या ऑफिशियली कॅन्डिडेट सपोर्ट करचो ना, कारण आमी थंय निवडून येवचे ना, आनी थंय आमी जर सपोर्ट केलो जाल्यार बीजेपी निवडून येतली, आनी तेका लागून सावड्ड्या बालाजी गांवसाक हांव सपोर्ट करता। सांखळेन सगळ्यांनी सपोर्ट करतलो आणि बिचोले चंद्रकांत शेट्टीक सपोर्ट करतलो, हे हांवें क्लियरली सांगलें। आता थंय चंद्रकांत सपोर्ट आपानी सपोर्ट दिला, आणि
शिरगांव म्हणजे मये मतदारसंघ आसा तो आमचो राजेश कळंगुटकार तेका हांव निवडून हाडपाचो प्रयत्न करता. खुबशे उमेदवार वेंचणूक जिखून येयल्या पूण दिवाडे आनी कुमारजुआ वाठारांत कांयच उदरगत करूंक ना. वेंचणूक लागीं पावता तशी आश्वासनां दितात पूण आजून मेरेन फेरी सारकी नासता ते खातीर भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक येवपाक खूब त्रास जाता. हे सगळे बदलपाक जाय जाल्यार तृणमूल पक्षाचो उमेदवार समीर वळवयकाराक जिखोवया अशें दिवाडेच्या समाज कार्यकर्तो शेखर केसरकारान थळाव्या नागरिकां कडेन मागणी केली. हांव दिवाडेच्या वतीन दिवाडे शेखर केसरकर हांव एक सोशल वर्कर. हांव हें सांगूंक सोदतां की दिवाडे आमच्या खुबशे प्रॉब्लम आसा व्हडले व्हडले जे आजून पर्यंत कितले पॉलिटिशियन येयले कितल्यो पार्टी रुलिंगान येयल्यो आजून तो एकय प्रॉब्लम व्हडले प्रॉब्लम आमचे सॉल्व जावंक ना. सगळ्यान मेन व्हडलो प्रॉब्लम आमचो फेरीबोट. आजून पर्यंत फेरीबोट सारकी ना. खूब लोकांक त्रास जाता. खूब लोकांक स्कुलान वचपाक मेडिकलाक वचपाक 108 मागोवपाक फेरी सारकी ना आनी आमकां खूब त्रास जाता तेजे. ते सगळ्याहून व्हडले दिवाडेचे प्रॉब्लम. तेज्या नंतर आमकां हेल्थ इश्यूज म्हणजे हांगा हेल्थ सेंटर ना. हेल्थ सेंटर म्हणजे रातचो कोण डॉक्टर आसना. परत आमकां खूब त्रास जाता. बाकी हे धाकटे धाकटे इश्यू सगळे म्हणजे रोड हे ते उदक इलेक्ट्रिसिटी सगळे आसा पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे हे खूब आमकां पयले आमदारांनी खूब प्रॉमिसीस दिल्ले. ते इतलीं वर्सां हांगा रावन सुद्दां आमच्या कुमारजुव्यान तेंच्यांनी दिवाडेनू आनी कुमारजुव्यानू व्हडलोसो कांय बदल हाडूंक दिवंक ना. म्हणून आमी ह्या फाटी एक चेंज आमी हाडूंक सोदता. ह्या फाटी एक बरो तरणाटो उमेदवार शिकलेलो हांगासरलो आमच्या कुमारजुव्यांचो जो फुडें येवन हे सगळे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक तेणें हें केल्लें आसा. म्हणजे आमकां कमिटमेंट दिला म्हणून आमी तेज्या फाटल्यान रावोया तेका जिखोवन हाडुया खूब मतांनी आनी आमच्या दिवाडेचो प्रोग्रेस आमी करुया. दिवाडेचोच तशेंच कुमारजुव्याचोय बी सगळो. धन्यवाद. गोंय 24,000 कोटीच्या रुपयाची रीण आसा. देशांतल्या सगळ्या राज्यांचो आढावो घेतले उपरांत गोंय नकारात्मक वाडीचो दर आशिल्ल्या वळेरेंत येता अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालांत म्हटलां. भाजपाच्या सरकारान गोंयची सामकी बाबत परिस्थिती करून उडयला हे हातूंतल्यान स्पश्ट जाता अशें विधान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी पी चिदंबर हांणी केलें. हे विशीं हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ओपन डिबेट करपाक शकता अशेंय चिदंबरान सांगलें. गोंयची सैमीक आर्थीक परिस्थिती तशेंच सुरक्षायेच्या यंत्रणेची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें तांणी म्हटलां. Did you know that according to the RBI's published data, and I challenge the Chief Minister of Goa to deny it, I challenge him to a debate on this, on television or anywhere. In 2020, of all the 35 states and the Union Territory, the only state which had negative growth rate and a huge negative, -8% was Goa. Goa was below Meghalaya. Goa was below Arunachal Pradesh. Goa was below Puducherry. Goa was below Andaman Nicobar. Of all the 35 states and union territories, the lowest growth rate and negative growth rate, -8% is Goa. The economy is slide. Your environment is damaged. Security is in danger. Goa is floating on a sea of debt, 24,000 crore rupees. And projects are being implemented which the people don't want. रवी नाईक तशेंच आलेक्स रेजिनाल्ड दोन होड्यांचेर पांय दवरून राजकारण करपाक सोदताले असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी केला. रवी नायकाचो पूत भाजपान गेल्या उपरांत रवीकूय काँग्रेस सोडून वच म्हणून आपणें सांगिल्लें जाल्यार रेजिनाल्ड पक्ष सोडून वचपाची नाटकां करून दाखोवपाक लागिल्लो. ह्या खातीर ताका पक्षांत परत घेवंक ना अशें गिरीशान सांगलें. ज्या राजकारण्याक गोंयकार मानिनात तांकां काँग्रेसूय महत्व दिना अशें गिरीशान म्हटलां.
ते फुलफील केल्लें आसा. लोकांनी आमकां सांगलें कोण 2 पांयांचेर कोणाक जांकां बीजेपी कडेन हें करतात तांकां तुमी भायर उडयात. रवी नायकाले चले दोगूय जेन्ना बीजेपीन गेले आमी त्या दिसात रवी नायकाक सांगलें तुमकां तुयी मी वस आमकां नाका म्हणून, कारण तो दोनूय कडेन नाटकां करपाक पळयतालो. बीजेपी चले बीजेपीन हो काँग्रेसीन इलेक्शन टायमार येतलो. आमी पयलीं बोल्ड स्टँड घेतलो, आमकां रवी नायक नाका. आमी नवीन लिडर थंय तयार केलो, यंग भुरगो तयार केलो राजेशा सारको, आनी आमी कडल्यान ताका तिकेट दिली. रेजिनाल्ड आलेक्स रेजिनाल्ड प्रत्येक फावटी नाटकां करतालो. आमी खूब सोंसले. नंतर आम आदमी पार्टी वचपाक कोमेस जाले, लोकांनी दबाव हाडलो, आम आदमी पार्टीन गेलो ना. तेजे नंतर बीजेपीचे लिडर येता हो तांकांय वचोन मेळटा. तेजे नंतर हेची तिकेट अनावन्स करता हो टीएमसी वयता. पक्षान पयले फावट बोल्ड स्टँड घेतलो, तो परत रिजायन जालो, येवपाक सुतालो. पक्षान थंय दुसऱ्या नव्या भुरग्याक तिकेट दिली आनी एक मेसेज धाडली गोंयभर, असली जी चिकानां आसात ती काँग्रेस केन्नाच टॉलरेट करची ना आनी असले हे मुखार जावचे ना. सो ह्यो चेंजीस आमी हाडल्यो. लोकांनी सांगलें आमकां मॅनिफेस्टो लोकांक विचारून कराक. आमी कन्सल्टेशन केलें गोंयभर आनी आमी सगळ्यांनी ठरयलें की लोकांक कितें जाय तेंच दिवपाचें, आनी त्या खातीर 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक फटोवपाक आयला अशी खर टिका बाणावलेच्या चर्चिल आलेमावान केली. फाटल्या वर्सा मोडिल्ल्या लिटल फ्लावर चर्चच्या पुनर्बांधणी बाबत दिल्ली उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करपा बाबतीत चर्चिलान आपली भूमिका स्पश्ट केल्ली. फरीदाबादच्या बिशपान आपूण ह्या गजालीचें राजकारण करता असो आरोपूय केल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें. आनी एक हांव तुका प्रूफ करूंक सोदतां. जेन्ना हांवें कितें सांगो तें फोटी उचतात ती ते 15-20 वर्स फुडें त्या आदी एक हिंदू आनी मुस्लीम भाव झगडले कुचेऱ्यान. मुस्लीम भावाली बांगला शॉप फोडली, हिंदू भावाली रोपा शॉप फोडली. व्हडलो पार तेन्ना हांव MP जेन्ना हांव थंयसर गेलो, हिंदू भावांक गेलो, मुस्लीम भावांक गेलो, एकठांय केले बाबा हे नाकरे आमकां, आमी गोंयांत आसा ते एकठांय केले. मागीर कितें जालें, रायफोंडा हिंदू भाव आनी मुस्लीम भाव एकठांय जाले व्हडले सुर्य बरें घेवन. म्हाका इजमायल म्हणटो एकलो मुस्लीम भावालो इन्चार्ज ताणें म्हाका आपयलो, चेचल बाब आमच्या टायमाचेर सालाक भुरग्यांक मारताय, आनी म्हाका हितून आपयलो मारगांव मस्जिदां आपयलो. हांव मारगांव मस्जिदांत गेलो तेन्ना कोण नाय पोलिटिशन थिंगा, कोण येयले नाय. हांवें एका गव्हर्नराक फोन मारलो, युअर एक्सलन्सी इमिडिएटली सेंड मिलिटरी नेव्ही रायफोंडा आनी उमचे भाशेन तेन्ना आज हांगा मारले म्हणून. आनी थिंगा हांवें मिलिटरी नेव्ही हाडली आनी तें काबार केलें. उपरांत 1.5 म्हयनो कुचोरे केपें सांग्यार प्रोग्राम जाताले, कसलो प्रोग्राम करून आहले. हांव थिंग गेलो, सगळें एकठांय केलें आनी तेन्ना थिंग प्रोग्राम चालू जाला. हे मुगे प्रूफ आहा तुमकां. फाटल्या दिसांनी जेन्ना हिंगा थंय पयलींच हिंगा आमचे धांवल्ली व्हडलो प्रॉब्लेम जालो. जे बांद्रांक जालेले तेंगे फ्लॅग तोडले, कितें केलें थिंग मारामार जाली. आनी हांव हिंगा आहा खंय हांव न्हायले आहा. म्हाका कोणें धर्मा मनशान सांगलें ना, पूण त्या लोकांक म्हाका फोन केले हांव माता हे भाशेन मातसो यो. हांव गेलो पुलीस स्टेशनाचेर, हांवें सांगिल्लें बाबा चोय हे बांद्रांक जालें तेंगे कित्याक पावले तेंचे चुकीन हांव पावले तेन्ना तेंका सोड. म्हाका सोड म्हाका व्हडली धमकी दिली तेमी. हांव धमकी दिना, हांव आज नाहले मतोन म्हाका खबर आहा. पूण हांव ह्यो वस्तू कोतां. सो हांव हे पॉलिटिका लागून कोना. दिस इज माय ड्युटी. ऐसा मुगो ताकद आहा. म्हाका देवान सांगलां, कॉन्स्टिट्युशन आमकां केलां, खंयच्या धर्माचेर टच कोनाका म्हणून. सो इज माय फिलींग आय एम डुईंग. म्हाका खंयच्या रिलिजन्स आपयना. सो हांव मागोतां लोकां कडेन चर्चिला मिस त्या चर्चिलाक जो बाणाले लोकांनी जे आगे गोंयच्या लोकांनी सांबाळ्ळा, हांव लिडर तुमगेलो, त्या लिडराक सकला उडोवपाक कोताय. हो लिडर सकला पडत जाल्यार जेजून म्हाका उडोवपाचो, मिनी जेजून म्हाका उडोवपाचो, सायबीण वांगान उडोवपाचो आनी लोकांनी उडोवपाचो. मुगेलो सदांच लिडर म्हणटो लोक. मुगे कोण लिडर न्हू, खंयचे पार्टी लिडर न्हू, खंयचे कोण लिडर न्हू, मुगे लिडर म्हणटो लोक. आनी हांव लोक आहा म्हूण हांव इलेक्शनाक बसता. ना जाल्यार हांव इलेक्शनाक बसता. म्हाका तर जिखयतलो जाल्यार लोक जिखयतलो. म्हाका खंयची पार्टी जिखोवपा ना, म्हाका खंयचे लिडर जिखोवपा ना. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस पक्षान लोकांनी नाकारिल्ले फुडारी परतून एक फावट उबे केले असो आरोप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलो. 66 आवेर्तोन फुतारदो तशेंच बाणावले आनी कुडतरे मतदारसंघांतल्यान लोकप्रतिनिधीक थोमणो मारलो. हातूंत तांणी लुइजीन फालोरेचें लेगीत नांव घेतलें.
हे फावट लोकांनी फक्त आमदार निवडपाक न्ही जाल्यार एक बरें प्रशासन दिवपी सरकार घडोवन हाडपा खातीर भाजपाचे बऱ्या लोकप्रतिनिधीक निवडून हाडचे अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. काँग्रेसीचो रिजेक्टेड माल तेंच्यांनी परत एकदा हांगासर दवरला. रिजेक्टेड माल हांव ह्याच शब्दान सांगतलो. बाबा आवर्तान सुरतलो हेणी 5 वर्सांक कांयच करूंक नाशिल्ले मंत्री आसतना तो नावेलीन आतां कितें करतलो. जो टीएमसीत गेल्लो लुईदीन फालेरो स्वताची पॅकेज घेतली आनी थंय गेला आनी लोकांक फटोवंक कोण तरी हांगासर आतां टीएमसीचेर उबे केल्ले आसा. सेम केस विथ त्या नुवें आसतली, बाणावले आसतली, कुडतरी आसतली, सगळी कडेन तीच आसतली. त्या खातीर हांव सगळ्या मतदारांक आव्हान करता, भारतीय जनता पार्टी फक्त स्टेबल गव्हर्मेंट दिवपाक शकता. भारतीय जनता पार्टी फक्त गोंयचो विकास करपाक शकता. त्या खातीर गोंयाक समृद्धी कडेन व्हरपा खातीर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल डबल इंजीन सरकाराची ग्रोथ आनीक डबल करपा खातीर परत एकदा आमकां पुराय ह्या गोंयांत 22+ तर निवडून येतले. म्हाका बरेच जाण येता 22+ म्हणजे कितले काय म्हणून. हांवें म्हटलें हे फावटी गोंयकार सरप्रायज जातलो. हांव पयले दिसाच्यान सांगता, हे फावटी आमदार न्ही सरकार निवडून दिवपाक मतदान करात. फक्त आमदार न्ही, कारण ही सरकार फक्त भाजपा करपाक शकता. बंगालाच्या पार्टेक दिसता गोंयकार पिशे आडेची प्लास्टीक कार्डां हाडून गोंयकारांक फटोवपाक सोदतात अशें विजय सरदेसायान म्हटलां. 20 लाखांच्या लोनाचे हायस लोकांक दाखयतात, पूण हे पयशे खंयच्यान दितले हें कोणाक खबर ना अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें. तशेंच आम आदमी पक्षाक भाजपानूच गोंयाक हाडिल्ल्यान लोकांनी तांचेर मात्तूय विश्वास दवरपाचो न्हू असो सल्लोय तांणी ह्या वेळार दिलो. ते रिडीम करतात, कार्ड आसता पळय ते कार्डान रिडीम करप आसता. ते हाडटली डिटेल. पूण हे सगळें कळपाक सरकार येवपाक जाय. आम आदमी पार्टीन कितेंय सांगलें ते तुमी काना मनार घेवपाची गरज ना, कित्याक तांचो सरकार येवचो ना. तांकां बीजेपीनूच हाडिल्ले आहा. टीएमसीन हाडले जाल्यार टीएमसी आनी फुडें सांगता 20 लाखांचो लोन दितले म्हणून. लोन खंयचो दितले? हांचे कांय जावचेंच ना. आनी बरी कार्डां हाडल्या प्लास्टीक, बरी डेकोरेटीव कार्डां. एक कोण थंय बायल बावडी घेवन गेली त्या दिसा दिगंबर खंय भाशणान सांगतालो. बाय तिणें वचून बँकेन गेले आपल्याक 5 लाख दी म्हणून हाजेर 20 लाख आसता म्हणून. तिका सांगलें तुजी सारकी आहा मानिकोमान वचून चॅक कर म्हणून. हे ती अशी लोकांक दिसता गोंयकार पिशे म्हणून. आनी कोणाक दिसता हे भायल्यान आयिल्ल्यांक. हे बंगालची पार्टी आयली. बंगालची पार्टी पयली आमच्या मनात आयली. म्हाका म्हणलें की तुजेर आमी 300 कोटी रुपया म्हणटात, तुका मुख्यमंत्री करुया, तूं एकलोच तसो बरो आहा, डायरेक्ट बीजेपीचेर उलयता हे ते आयकुपाक आमकांय बरें दिसलें पयलें. आमी म्हणलें सगळ्यांचें आयकुया, सगळ्यांक कशें दिसता तें पळोवया. आनी हांव तातूंत एक वालोर दिवंक सोदतां तुमचे संतोष सावंताक. तो एकलोच आसलो सांगपी की आपूण बाबा ह्या पक्षान ना म्हणून. आपल्याक दिसना की आपले मतदारसंघान हो खपतलो म्हणून पक्ष. आनी हे कॅटिस्ट हे फटींग म्हणून पयलींच कळटा म्हणून. हो बंगाली जादू मया चलपाचो ना म्हणून. राजकारणात नकारात्मकता वाडला. बायलां सदींच वेवहारी वृत्तीन वागता, ते खातीर राजकारणात सकारात्मकता हाडपा खातीर चडांत चड बायलांनी राजकारणात येवपाक जाय. बायलांचें सबलीकरण करपा खातीर काँग्रेसीन आपल्या जाहीरनाम्यात महत्व दिलां अशें तिणें सांगलें. जाल्यार गोंयांत बायलांचेर जावपी अत्याचारात वाड जाल्ल्याचें चित्र दिश्टी पडटा अशें तिणें ह्या वेळार म्हटलें. We hear them talking about building a casino capital here. There's nothing they're doing for the service industry. They talk about safety for women. And I have a fact here, a figure of 24% rise in crime against women in Goa. There is apparently a minister who in one of these cases blamed the girl for the violence that happened against her. And this is typical of a mindset that is unaccepting of actually what the truth is, and unaccepting of the fact that women are equals. You know that I've been working very hard to bring women into the political process,
And in Uttar Pradesh, we've said that 40% of the women will fight the elections. The reason I am doing this, you're nodding, come to Uttar Pradesh. I'll have come here and work after that here, work hard on convincing these men here. So why am I doing that? I'm actually doing it for 2 or 3 different reasons. The first and foremost is that as women and 50% of the population, it is our right to have 50% of the representation. And it's not something anybody is doing us as a favor. It is our right. And we want to fight for our right. But more than that, I feel that politics today has become filled with hatred. It's become filled with anger. You know, you hear speeches, 90% of the speech is negative. Maybe about the other party, but 90% is negative. And there is no positivity in it. I firmly believe that us women, being the practical people that we are and having to always handle so much, actually can bring that positivity, that compassion into politics as well. So it's my belief that all of us women should be helped also to stand up on our feet. And to that, I would like to say that the Congress party in Goa has come out with a manifesto. And in the manifesto, there are a lot of nice things for women, which I would like to tell you about. या विधानसभा वेंचणुकेत फक्त भाजप सरकाराक निवडून हाडचे अशें आवाहन रवी नायकान केलें. ह्या खेपेक भाजप सरकाराक जर निवडून हाडिना जाल्यार भारताचेर म्हारगायेची गुरी येतली देखून ह्या फावटी लोकांनी फक्त कमळाक निवडून हाडचे अशें आवाहन गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी सध्या फोंडेचो उमेदवार रवी नायकान केला. हांगा भारतीय जनता पक्ष जाय आनी भारतीय जनता पक्ष जाल्यार हांगसर जातले जाल्यार हांगासर म्हारगाय वाडटली म्हणून हे आमकां लोकांनी सामकें विचार करचे सगळे तरेन लोकांनी विचार करचे की बाबा हे जाल्यार आमकां कितें जातलें आनी तें जाल्यार कितें जालें. आयज आमकां केंद्रा कडल्यान सगळे तरेचे येता एअरपोर्ट येता पेडण्यां हे सगळे तरेचे हे पयशे आमचे कडेन ना येतले म्हणजे आमी विचार करपाक जाय हे पयशे आमकां खंयच्यान मेळटले. सगळेच आमचे गोंयांत रावता कोणीय रावूं ते आमचे भाव भयणी अशें म्हणून आमी वागपाक जाय आनी एकय हेणें दिलान आनी एक हेणें ह्या आमच्या इलेक्शन 14 तारखेर मत जें आसा हें कमळाचेर मारचें आनी भारतीय जनता पक्षाक कमीत कमी 27 सीट दिवचे. लोकांचो खर विरोध आसतना लेगीत दोडामार्ग आनी पेडण्यां तालुक्यांत खडशी न्हंयेचेर बंदारो घालपाचें काम परतून एक फावट सुरू जालें. खडशी ही न्हंय उगवेच्यान वचून तेरेखोल न्हंयेक मेळटा. उगवे पेडणे वाठारांतल्या लोकांक शेतां भाटां खातीर ह्या न्हंयेचो खूब उपेग जाता. फाटल्या दिसांनी थळाव्या लोकांनी ह्या बांदाऱ्याच्या कामाक विरोध केल्लो तेका लागून हें काम कांय दीस बंद आसलें. तेका आतां परतून एक फावट सुरवात जाला. ह्या बंदाऱ्याक लागून थळाव्या लोकांच्या पोट भरपी पिकावळीचेर परिणाम जातलोच ते भायर पर्यावरणाचेरूय गंभीर परिणाम जावपाची शक्यता आसा अशें डोंगरपाल डिंगणे गाळेर ग्रामपंचायतीचे सरपंच संजय डिंगणेकर हांणी सांगलें. सरचिटणीस रॉयला फर्नांडिसान पत्रकार परिशद घेतली. बाणावलेच्या काँग्रेस उमेदवार टॉनी डायसाक पाठिंबा दिवपाचें आवाहन रॉयला फर्नांडिसान केलें अशी खबर सध्या पी चिदंबर कामतीन मुख्यमंत्र्याक वायफळ खर्च करपाच्या टायमार दिल्या. पळोवयात ही फुडली खबर. आयज आमी हे धाकटेशें प्रेस कॉन्फरन्स घडोवन हाडलो because we have our people, आमचे बाणावकर, who are supporting and joining this movement to create a stronger campaign for Tony Dias. आमचे बरोबर आयज आहाय रिक्षाकार, motorcycle pilots of Benali, and they are here to support wholeheartedly the Congress and Tony Dias. I request them to put forth their views and their grievances to all. आमकां कोणें हेल्प केलो ना आनी ती एप्लिकेशन आमकां 5,000 मेळ्ळे
ऍप्लिकेशन दिलं ते जाऊन होतं ना ते 15,000 मिळून नाही गोयटा टाका कोणी हेल्प केलो ना हांव कावन्सील बांगलेचो आनी तशेंच आमी सगळे जे बसले ते मानयतात आमी मुखार सरले आमचे दोनी भाव निवडून हाडून म्हणजे जायत्या वोटांनी हांव सोजमोता ह्या म्हणजे इश्ट दुसऱ्याक तेणी वोट मारतले आनी ताका निवडून हाडटले सोजमोता तुमच्या टायमार जायते दिसतले म्हणून आमकां कितें दिवंक ना जाल्यार बोलतना काले आमच्या नांवान हांव सोजमोता दुसरे फावटी पाटी जावं ना. Before we end, I would like to state again, the Congress leader of the opposition, Bab Digambar Kamath, was the only person in the opposition who voiced out and told the CM, instead of deviating the funds or putting the funds in unnecessary expenses, to give it to the marginalized people. बहुजन समाजाचे फुडारी तशेंच आम आदमी पक्षाचे सरचिटणीस उपेंद्र गांवकर हांणी आम आदमी पक्ष फुडाऱ्यांनी आनी कार्यकर्त्यांनी डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांकां जाहीर फाटबळ दिल्याची घोशणा जाल्या. तशेंच बहुजन समाजातले सगळे घटक तशेंच भंडारी समाजातल्या भावांचोय डॉक्टर शेटये हांकां पुराय फाटबळ आशिल्ल्याची घोशणा ह्या वेळार जाली. अपक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एका आमची कोर कमिटी आणि सेंट्रल कमिटीन सपोर्ट दिवन आमकां सांगलें की आम आदमी पक्षाच्या वतीन आमी हांगा कॅन्डिडेट उबो करनासतना डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीक हांगा आमी सपोर्ट करता. आमचे ज्या ह्या फाटल्या 2-3 वर्सां जे कितें आम आदमी पक्षाच्या वतीन जे काम चलतालें आमचे कार्यकर्ते बाकीचे जे कोण हितचिंतक आसले तांकां सांगून आमी आमचे जे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी जे उमेदवार आहा तांकां आमी निवडून हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका म्हाजी विनंती की बहुजन समाजाचो हांवूय एक कार्यकर्तो सगळ्यांनी ह्या फावटी चेंज करपाक जाय. जे पयलीं कोण रावले जाता पळय न्हू ते पयलीं बी निवडून येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी हांगा कितें उजवड घातलो तो तुमकां खबर आहा. आनी ह्या फावटी एक चेंज पळोवया 5 वर्सांची चेंज करुया. शिवोली बांद्या गांवचो मूळ उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक आमदार अपयशी थारला अशें शिवोलेचे आम आदमी पक्षाचो उमेदवार वकील विष्णू नायकान प्रचारा वेळार सांगले. 3 म्हयने ताचो प्रचार चालू आसा. सगळ्या पक्षान निवडून हाडून पळयतलो पूण उदरगत करपाक नापास जाल्ल्यान बांद्या गांवचे लोक पर्यटन वेवसायाचेर आदारून आसात. बांद्या गांवांत रस्त्याचो प्रश्न आयज मेरेन सुटावो जावंक ना. तो प्रश्न सुटावो करपाक आनी गांवांत तांकां मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें म्हजें पयलें ध्येय आसतलें अशें विष्णू नायकान सांगलें. आम आदमी पक्षाक मतां दिवन निवडून हाडात असो उलो विष्णू नायकान मारलो. नमस्कार. आता 3रो म्हयनो कंप्लीट जायत येयलो. आमी घरोघरीन हाऊस टू हाऊस विजीट करता. आयज आमी बाद्यान पावले. बाद्यान चालू आसा आमचो प्रचार आनी बाद्यांच्या लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आनी बाद्यांतले लोक ह्या फाटी बदल करून सोदता. तेंच्यांनी BJP काँग्रेसाक आनी MGP गोवा फॉर्डाक सगळ्यांक वोट मारून पयले. आयज बाद्यांतलो मेजर प्रॉब्लम आसा तो उदकाचो. बाद्याच्या लोकांनी भरपूर फाटी प्रोटेस्ट केलो की उदक गावूंक जाय म्हणून. म्हटल्यार आयज सुद्दां बाद्यांच्या लोकांक सारकें उदक गावना. तुमी पळयता की ह्यो टुरिजम बेल्ट म्हणून फेमस आसा. वर्ल्डांतले सगळे ट्युरिस्ट हांगा येता. म्हटल्यार आयज सुद्दां बेजीक फॅसिलिटी पळय आसा ती बाद्यांतल्या लोकांक गावना. तुमी पळया की रोड आसा आमच्या सायडीक, रोड सारके ना. हांगा चडशे टुरिजमाचेर डिपेंड आसा. चडशे टॅक्सी बिजनस करता. हॉटेल्स आसा, रूम्स रेंट्स आसा. म्हटल्यार बेजीक फॅसिलिटी नासल्या कारणान चडशे ट्युरिस्ट हांगाल्यान भायर वयता. तर तुम्ही पयली सकाळची मुखेल खबरां मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.